आयची पवित्र पुस्तकांतली वाचपां आमकां उगडास कोत्ता की देव पळयता आमी ताका विस्वासी रावता न्हय आमी कितली यशस्वी जाल्या पळय ती. कित्याक देवानूच आमकां वेगवेगळे गुणांनी देण्यांनी भरलेलीं आसा. एकदां एकलो तरणाटो पाद्री मिस्योनर कसो एका खेडेगांवांत गेलो आनी थंय तो 40 वर्सां वावुरलो. आनी वावर करता आसतना सकाळीं तो इग्रोज उकोडटालो, साफ करून मागीर मिसा बलिदानाची तयारी करून मीस करून लोकांचे घर आपले ते गांवांत आसलो थिंगा तेंचे घरांनी भेट करतालो, दुयेंतां पासत मागणें करतालो, तांकां कोमयां घेवन वेतालो. अशें आपलें आख्खें जिवितूच ताणें सारलें तेच एका जाग्यार. आनी कोण एकल्यान अशें म्हटलें, फादर तुजें जिवीत कांय फलादीक कशें जावंक, कित्याक 2 दिसा तोच वावर तूं करीत आसलो, कांय व्हडलें व्हडलें तुवें करूंक ना. तांचे बरोबर आनी एकलो जाणटेलो मनीस आसलो. ताणें म्हटलें, वय व्हडलो व्हडलो वावर असो आमकां पळोवंक तुवें कांय करूंक ना, पूण जो वावर तुवें ल्हान ल्हान वावर केलो विस्वासान तुवें केलो आनी सदांच तुवें केलो. तूं दुयेंतूय आसलो तरी आसतना तूं आमकां पावलो. हेंच कितें आमकां आयज जेजू आनी तशेंच भाग्यवन पावलू आमकां हे वाचपांनी सांगता. भाग्यवन पावलू विस्वासी रावलो कित्याक ताणें जेजूक अनुभवलो आनी हो अनुभव तो दुसऱ्यांक दिवंक तो वावुरलो. आनी वावुरता आसतना पिडा कोश्ट ताणें सोंसली आनी तरी आसतना विस्वासी रावन तो हे फुडलें पावल मारता. आनी आतां हे वाचपान आमकां तो उगडास कोत्ता, जी वाट हांवें काडूंक जाय आसली, धांवूंक जाय आसली, ती हांवें धांवून आतां तुमच्या हातान ही जबाबदारी हांव दिता. हीच वाट जेजूची बरी खबर दुसऱ्यांक परगोटूंक तो आमकां हुस्कायता. तशेंच जेजू शुभ वर्तमान दाखोवन दिता कशे भाशेन हे देवस्थानान आसात ते अधिकारी वो वडील आसात ते आपणाक जाय तशें दुसऱ्यांचेर ते लोभ दिवन आपणाक फायदो जाता पळय तें पळयताले. तर आपूण यशस्वी जाले पुरो, जो लोक म्हज्या हाता खाल आसा तांकां ते लेखी नासले. आनी म्हणूनच जेजू आमकां हे विधवेची उदाहरण दिता कशे भाशेन ती देवाचेर विश्वास दवरतना आपले 2 सुपुले नाणे आसले तेवूय देवाक ती भेटयता. तर आमकां आयज एकल्याक उगडास कोत्ता जेजू की आमकां जे गुणांनी देवान भरलेले आसा ते आमी देवाकूच महिमा हाडूंक वावरूंक